काणकोणच्या माशे वाठारात बेकायदेशीर सुंगटाचे फार्मिंग बंद करचे म्हणून थंयचे लोक मागतात. उर्बानो परेराच्या सुंगटाच्या फार्माचो कुशीच्या लोकांक त्रास जाता म्हणून तांणी नुस्तेमारी खात्या मेरेन कागाळ पावयल्या. फार्माचे लायसन्स रिन्यू केल्ले ना आनी फार्माच्या खाऱ्या उदकाक लागून बांयचें उदक आनी झाडां पिड्ड्यार जातात म्हणून लोकांनी कागाळ केल्या. नुस्तेमारी खात्यान ते बंद दवरचे म्हणून निर्देश दिल्यात, तरीकूय फार्म चालूच आसा म्हणून लोक बेजारल्यात. काणकोणा माशेचे हे सुंगटांचे फार्म, ताचे लायसन रिन्युअल जाल्ले ना तरी ते चालू आसा. लोक म्हणटात फार्म बेकायदेशीर आनी फार्माक लागून तांचे बायेचे उदक आनी झाडां पेड्ड्यार जातात. ही पळय जोर आहा वयली ती ताका टच जाता खाऱ्या उदकाची आनी सगळे आमगे मरण वयता माड आनी हे ते सगळे मेले आमगेले. कितले बायो? पांच बायो आहाय. 5 बायो इफेक्ट जाता. आनी कितें जाला झाडां? आणि ते सांगता लायसन तेगे ऑलरेडी 90 आहा म्हणून सांगता, लायसन तेगे कॅन्सल करपाक जायना म्हणून सांगता कळ्ळें. आनीक सांगपाक तुमी जाण कित्याक बांय काडल्यो घर काडली कित्याक काय म्हणून जाता हें तेगे नाका आमी पयलीसान पुर्वज कोण सांगता? कोण मोंतेरो फिशरीज? होय फिशरी. घर पयलें काय तें पयलें? घर तुमगे पयलें? होय घर पयलें. मागीर तो कितें करता वय म्हणटा आनी मागीर सगळें करून पत्त घालीत रावता. मागीर कोणा सोदून म्हणटली आमी पळय फिशरीसा हें केलें आजून फिशरीज पावल ना हिंगा. हाचेर प्रुडंटान सुंगटाच्या फार्म धन्याची बाजू आयकली. ते फार्मिंगा लागून तेंची बांय पिड्ड्यार जाल्या, झाड पिड्ड्यार जाल्या म्हणून ती सगळी फोटो काड आज जालें जाल्यार म्हाका दाखोवचें. ही फोटींग कोणा हें म्हागेलें आतां 90 सान चलता 90 सान ओके. आनीक ते तुगेले हिंगा ऑल गोवाचें डेमॉन्स्ट्रेशन ह्या पंडा जालां गव्हर्मेंटान गेल्लें. मेरियन प्रोटेक्शन एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हें केल्लें ओके. मुगे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पास जाल्लें जाल्लें कितें हाली ते रिन्यू करपा लागून मातसो टायम जाला ह्या कंप्लेना लागून. अजून रिन्युअल केलो ना रिन्यू आतां नव्हता म्हाका. पयर आमकां डायरेक्टरान बरोवन गेल्ली आपल्याला मागीर बंद करपा म्हणून. सद्या रिन्युअल जाल्ला जाल्ल्याक जावन ते आनी कितें लायसन्स आतां देवाच्या वर्सां लायसन्स न्ही आनी जरीक तर आनी आतां डेप्ट केलें तुमी चेक करची न्ही. आतां बडी कांतले वता 2 मिनटां डेप्ट आहा तें. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. दी भंडारी सहकारी क्रेडिट सोसायटीक 12 वर्सां पुराय जाली. सोसायटी फायद्यान चलता आनी अनु ऑडिट क्लासिफिकेशनात सोसायटीक A ग्रेड मेळ्ळ्या. आनी 22 वर्सान फर्स्ट टायम आमकां ऑडिट क्लास A मेळिल्ली आहा. पयलीं C आनी B मेळटाली. आमचे 11 ब्रांची आसा आनी ऑडिट रिपोर्ट 2011 हो नवो बोर्ड आनी 3 वर्सां ती कंप्लीट 4 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. आनी ह्या बोर्डांनी इतली भरारी मारलेली आसा की आमी 10% 11% आनी ह्या वर्सां 12% हो डिविडंड आमी प्रपोज केल्लो आसा. तो आम सभे फुडें तो मान्यता घेतली आनी तांच्या फुडें चडोवचो काय देंवोवचो हें तेंच्यांनी थारावप. संत ज्ञानेश्वर जयंती निमतान वर्सभर चलपी निसर्गोपचार जनजागृतीचे मुकुंदराज महाराजान उक्तावण केले. कार्यावळीत डॉक्टर राजू जामगौडारान लोकांक मार्गदर्शन केले. ही मोहीम ज्ञानदीप प्रतिष्ठानान सुरू केल्या. संस्थेन हे हांगासर नॅचरोपॅथी वर्कशॉप आयज घेतलेले आसा. गोव्यान फर्स्ट टायम आसा हे वर्कशॉप. नॅचरोपॅथी जी सिस्टम आसा मेडिकल सिस्टम ती विदाउट एनी मेडिकल सिस्टम भितर घेवपाची टॅबलेट्स मेडिसीन कांय नासता. तर पूर्ण निसर्गोपचार जे निसर्गान आसा तेच आत्मसात करून तेच घेवन आपण पूर्ण लायफ लाँग असो सशक्त रावतलो, भक्कम रावतलो. कर्नाटक मेडिकल कॉलेजीच्या 1972च्या बॅचीचे रियुनियन सिद्धार्थ गोवांत जाले. कार्यावळीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतय आसलो. You have selected a place like Goa for this reunion because Goa is small, beautiful, known for its hospitality, and whenever somebody selects Goa there is a maximum attendance and I am seeing maximum attendance of this batch probably in Goa. If you have to select somewhere else you would not have got this much response. कृषी खात्यान रायाच्या शेतकऱ्यां खातीर खासा बसका घेवन चड पीक कशें घेवप हाची म्हायती दिली. बसकेक शेतकी खात्या सयत नुस्तेमारी पशुपालन खात्यानय शेतकऱ्यांक मार्गदर्शन केले. तातूंत 3 विलेजी सिलेक्ट केल्ले आहा. तातूंत भितर ही राय एक विलेज. आतां ह्या स्किमीचो कॉन्सेप्ट म्हणजे असो आसा की इंटिग्रेटेड एप्रोच. आज फार्मिंग कम्युनिटी स्कॅटर्ड जाल्ली आसा आनी हाजे कारणान मुख्य अशें जाल्ले कारणान की बरीचशी आमी पळयता हांगा की शेत जमीन पडंग आसा ती अग्रिकल्चर लागवडी सकयल हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी अशें जर जातलें जाल्यार
हे मॉडेल विलेजींक आमकां एक प्लान तयार करपाचो आनी हो प्लान कशे तरेन तयार करपाचो हें सांगपा खातीर आमी ही आज प्लानची मिटींग दवरलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फॉमेंतोच्या तिसऱ्या अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्तीत पहिली सुवात गोंयच्या नीरज सारीपल्लीक मेळ्ळी. दुसरी सुवात DASCBच्या प्रदीप तिवारी आनी तिसरी सुवात कर्नाटकाच्या संतोष कश्यपाक मेळ्ळी. 4 दीस ही सर्त चलताली. आयतारा फायनल जाली. जैतिवंत खेळगड्यांक फॉमेंतोच्या अधिकाऱ्यांनी इनामां भेटयलीं. फॉमेंतोच्या तिसऱ्या अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्तीची निमणी फेरी आयतारा जाली. निमणे फेरयेंत गोंयच्या नीरज सारीपल्लीक पहिली सुवात मेळ्ळी. 8.5 पॉयंट मेळयिल्ल्या नीरजाक पयलें इनाम मेळ्ळें. सर्तीक DSCBचो प्रदीप तिवारी आनी कर्नाटकाच्या संतोष कश्यपाक तिसरी मेळ्ळी. चवथे सुवातेर मौलिक रावल, 5व्या सुवातेर D. अशरफ सुबानी, 6व्या सुवातेर निलेश बेलूरकार, 7व्या सुवातेर राघव श्रीवास्तव, 8व्या सुवातेर स्टेनली सॅमसन, 9व्या सुवातेर राहुल वर्मा आनी 10वी सुवात सुमित ग्रोवराक मेळ्ळी. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.